काणकोण मतदारसंघाचे प्रमुख मंडळ प्रमुख दत्ता वेळीप गांवकर सॉरी दत्ता गांवकर हो जो मेन आज पत्रकार परिशद घेवपाक कारण म्हणल्यार भारतीय जनता पक्षाचो हांगचो आमदार बाब रमेश तवडकर आणि ताज्या सांगात्यांनी मेळून एक कट केला, क्लियर कट, की जे क्रिस्तांव मतदार आसात तांकां डिसफ्रँचायज करपाचो. आनी हो म्हाजो जाहीर आरोप आसा तांचेर, कित्याक ही सगळी सुत्रां तांच्या ऑफिसांतल्यान उरलात. भारतीय जनता पक्षान जे BLA म्हण अपॉइंट केलात ऑफिशियली विथ द स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑर द स्टेट इलेक्टरल ऑफिसर, तांच्यांनी ह्यो तक्रारी दाखल केल्यात सगळे कडेन. आता खूप कडेन अशें म्हणटात की ते आता आमचो समज जर आगास वॉर्ड धरलो थंय दीपक लोलयेकर म्हणटा ताच्या नांवान एक कंप्लेंट केला. दीपक लोलयेकर म्हणटा की आपल्यान सायन मारना म्हणटा, ह्या कंप्लेनीचेर आपल्यान सायन मारलो ना म्हणटा. तसो बाकीचो तुका धाकटा जर म्हणले जर थंय सुधीर म्हण आसा, दया सुधीर, ताच्या नांवान कंप्लेंट केला, तो म्हणटा आपल्यान सायन मारलो म्हणटा. सो मोस्टली ह्यो सगळ्यो ज्यो तक्रारी केलात वोटर्स हांगा अंडर फॉर्म 7 की ते हांगा नात ऑर तांची नांवां डिलीट करची म्हण जी रिक्वेस्ट गेला तांचे कडच्यान, ती ओनली टू लार्जली टू डिसफ्रँचायज द कॅथलिक कम्युनिटी. आता तांचो जर म्हाजे कडेन फक्त 4 बुथांचे 4 पार्टाचो फिगर आसा. आगस्ट बूथ 37, माशे बूथ अराउंड दापट आनी एरिया धरून 37, पेडे बुथाचेर 25, काराश्रामोळ अराउंड 47 आय बिलीव. मागीर तुका चिपळे जो बूथ आहा पळय दाळे त्या बुथाचेर 25, अशे 5 बुथावेले म्हाजे कडेन फिगर आहा. रेस्ट ऑफ द बूथ आय डोंट हॅव फिगर्स ऑफ सादोळशे, गालजीबाग, प्रिडॉमिनंटली ज्यो कॅथलिक डॉमिनेटेड एरिया आसात. आगोंदाचे वाल बील बाकीचे वाडे आसात. तशे म्युनिसिपालिटी भितर आसा कितले वॉर्ड जातूं भितर कॅथलिक पॉप्युलेशन सायजेबल आहा. पैंगीण पंचायती भितर सायजेबल पॉप्युलेशन अर्दफोड, पासल, मागीर बाकीच्या एरिये भितरय बी आसा. सो आमकां ते सगळे फिगर मेळूना. पण म्हाका दिसता की जर एखादी फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट बिफोर इश्युईंग नोटीस बाय द BLO टू द कन्सर्न इलेक्टर ताणी पयली व्हेरीफाय करपाक जाय मामलेदारान की बाबा ही कंप्लेन आपल्या कडेन आयला ती सारकी का, खरी का खोटी का म्हण. इफ द कंप्लेनंट हिमसेल्फ क्लेम्स की आपल्यान सायन मारूना, म्हळ्यार दिस अपियर्स दिस इज ऑल फॅब्रिकेटेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर. आणि आमच्या माहिती प्रमाणे मिनिस्टराच्या ऑफिसात काम करपी एक मनीस परतून वचून हे फॉर्म दितालो. एका मनशाक 10 फॉर्म दिवपाचे लिमिट आसता. दे हॅव गिवन वन पर्सन हॅज गिवन 30 फॉर्म्स, 40 फॉर्म्स, 25 फॉर्म्स. हे कितें चलना कारभार. सो वी वॉर्न द ऑफिशियल्स, आय रिपीट, वी वॉर्न द इलेक्टरल जे हे करपा SIR करपा भितर जे ऑफिशियल्स आसा तांकां आमी वॉर्निंग दितात की यू बेटर टेक केअर अबाउट द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन दिस डिलिशन ऑफ वोटर्स फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट. तुम्ही काळजी घेयाची. आणि आमकां जर कळली जर जायत की तुम्ही वोटर आसतना जर तांकां जर डावल्ली जर जायत जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम सरकाराक आनी ह्या ऑफिसरांक भोगची पडटली. हांव जाहीर वॉर्निंग दिता आतांच्या ऑफिसरांक भोगची पडटली. तुम्ही काणकोणची जर आसा जर जायत जाल्यार काणकोणकार कोण ते तुमकां खबर उरपा जाय. तुम्ही झेडपीचो गेल्ली वोटर लिस्ट घेयात आनी पळया मरे कोणी वोट केले ते. If they were not voters, then 20 days back, 25 days back, how did they vote? If they are not in the voters list, कशें केलें त्यांनी voting? जर ते voter list ना आल्या. So fabricated complaint through the office of the minister or the Bharatiya Janata Party office, आणि ताजेर जर ऍक्शन घेवपाक लागले जर जाय, these officers are not appointed by Bharatiya Janata Party. They are appointed by government of Goa. They are liable to the people of Goa. Not their BJP masters. I tell them this. आणि हातूंक जर ताणी जर कितेंय करपाचो प्रयत्न केलो जर जायत जाल्यार आमी ओगी रावपाचे ना. आणि तांकां हाची फळां भोगची पडटली. दिस इज ग्रेट. आता ते म्हणटात की आमी फक्त नोटीस काडला, कॅन्सल जावपा ना. व्हाय द नोटीस इन द फर्स्ट प्लेस? त्रास कित्याक करप लोकांक? तू यो, तुजी आयडेंटिटी प्रूव्ह कर, परतो घेवन व्हाय ट्रबल द जनरल पब्लिक, जनरल इलेक्टर?
तुम्ही क्रॉस चेक करात मला पहिले जी ह्यान ते फॉल्स का खरी का म्हणून. सो म्हाका दिसता की दिस इज अ सिस्टमॅटिक प्लॅन विच इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री. People are shouting in Uttar Pradesh, people are shouting in West Bengal, people are shouting in Bihar, all these areas. The same way, ही बीजेपीची मोडस ऑपरेंडी मायनॉरिटी वोटर्सांक काढून उडोवपाचे आनी इलेक्शन जिखपाची स्ट्रॅटेजी तेंगेली. सो आमी ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान वॉर्निंग दिता तांकां. वी आर गोइंग टू मीट द ऑफिशियल्स नाव. ही प्रेस कॉन्फरन्स जाली आमी वचून ऑफिशियल्सां मेळटले आनी सांगतले तांकां मागतले तांचे कडेन. They have to be transparent. They have to tell us how many BLAs with their names have given this type of complaints, fabricated complaints. आता अशी झालं की सगळे जे BLO आहात ताका तांच्या ताणी दडपण हाडला. कोणेच कोणाक काही सांगप ना. कितली हे आयलात फॉर्म्स आयलात, कितली जाणां नोटीस इश्यू केला, हे सगळे BLOचेर ताणी दडपण हाडला. BLOचेर दडपण हाडले म्हण आमकां माहिती मेळपाची उरना. आणि फाल्यां कितेंय जालें जायत जाल्यार अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन हांकां माहिती दिवपाकूच पडटली आमकां. हें ताणी लक्षांत दवरचें. आनी आमी परतून एकदां सांगतात की गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील नॉट कीप क्वायट अबाउट दीस. आमी डायरेक्ट हो इश्यू घेवन जाय जाल्यार रस्त्यार देंवतले, पण वील सी दॅट ईच अँड एवरी वोटर हू इज इन द इलेक्टर्स लिस्ट ताका डिसफ्रँचायज करपाक मेळपाचें ना. फक्त सोडून ज्यांनी फॉरेन सिटीजनशिप घेतला. वी मेक इट व्हेरी क्लियर, वी विल नॉट डिफेंड दोज हू आर नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. वी आर नॉट डिफेंडिंग देम. बट ऑल दोज हू आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, they may be staying in Mumbai, they may be staying in Lucknow, they may be staying in Allahabad or Madhya Pradesh, wherever they are. They have a right to vote. जॉबा खातीर मनीस खंयी वता, पूण तो ताजें मत हांगा दवरता, ताजें घर हांगा आसा, ताजे रूट्स आहा हांगा. ते चवथीक, दिवाळेक, दसऱ्याक, नातलांक, आपल्या गांवच्या फेस्ताक हे सगळे लोक येता हांगा. सो दे हॅव नो बिझनेस टू डिलीट सच नेम्स. सो मागता तांचे कडेन सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटात. हांकां आनी परतें सांगपा पडपा ना आमकां. दे वील एक्ट अकॉर्डिंगली. आनी जी मिस्टेक भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिसांतल्यान जाला ती ते सुदारतले अशी हांव अपेक्षा करता. जे आउटसायड आसा पळय, काणकोणचे लोक वोटर जे दुसरे कडेन रावले आसा पळय, तेमचे तुमी बी त्या मनशाडे तसो संपर्क बी सादपाक प्रयत्न केला काय जे कोण ना आमी केन्ना सादतात जेन्ना इलेक्शना टायमाचेर हें केन्नाच अशें जालें नाशिल्लें न्ही. जो BLO आहा तो पळयता ताका खबर आसा न्ही कोण कोण वोटर आसा. समज ईच अँड एवरी BLO नोज वोटर कोण, वोटर ताचो रेसिडेन्स खंय, तांचे फोन नंबर आहा तांचे कडेन, तो क्रॉस चेक करता ताचे कडेन. सो BLOनी जो रिपोर्ट घातला तो ओगी घातलो ना. दिस इज सेकंड स्टेप. BLOनी रिपोर्ट बरोबर घातलेली तेंगेलो. BLOचे दडपण अशें तुमचें म्हणणें आसा. BLOचेर आतां दडपण आयला. BLO करेक्ट रिपोर्टिंग केलं. थोडे कडेनच BLO मिस्टेक केला गरजे भायर. नाल्यार सम BLOs हॅव डन एक्सलंट ड्युटी. दे हॅव नॉट लेफ्ट वन वोटर. सगळे अप्रोच जाल्यानी सारकें केला. सम BLOs हॅव बाय रॉंगली ताणें तेगेलें वोटिंग घातलें ना थंय. और ताके कितें म्हणटा मॅचिंग म्हणटा ते मॅच करप. आईचे वोटराचे आतां लिस्ट आहा ते आनी 2004 का 2002 पयलींचे मॅच करप आनी घालप ताणें. थोडे BLO के जमल ना आनी ताका लागून खूब जाणांकय बी नोटीस आयला. दॅट दे वील हॅव डन. देर दे रिक्वायर पर्सनल प्रेझन्स न्ही. वी हॅव ऑब्जेक्शन्स अबाउट दॅट ऑल्सो. पूण दीस इज ग्रेव. हे सामकें ग्रेव चल्लां सारकें. What about people who are working abroad? People who are working, see, have they left their citizenship? जे लोक भायर रावतात, एकच मिनिट हा. Every citizen of this country has a right to vote. It is a constitutional दिल्ली आमकां देण कॉन्स्टिट्यूशनान दिला आमकां. वोटिंग आमकां खंयच्या पक्षान दिवना. वोटिंग आमकां कॉन्स्टिट्यूशनान दिला. आनी हांव जर इंडियेचो सिटीजन आनी म्हाका पोटा पाणा लागून हांव गेलो अब्रॉड. देर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम गोवा हू आर in Gulf countries, in so many other countries, जे इंडियन पासपोर्टाचेर आसात. They have not surrendered their citizenship. So as long as they don't surrender their citizenship, तांकां वोटिंगा भितर काय प्रॉब्लेम आसपाना तो वोटिंग दवरपाक. What is the problem? वोटिंग दवरपाक तेगेलें सिटीजनशीप सोडला न्ही ताणी. In fact, many of them
वोटिंगा वेळाचेर मुद्दम येता ते हांगा कितले जाण येतात वोटिंगा वेळाचेर यू विल सी फॉर द म्युनिसिपल इलेक्शन काणकोणा कितले जाण येतले दुबयसान कुवेटसान आनी खंयच्यान येतले पळयले दे आर कमिंग बिकॉज तांचो नोन पर्सन जर रावलो जर जाय ताका वळखतो मनीस रावलो जर जाय ताका फाटीं लागिल्लो मनीस रावलो जाय ते सगळे लोक येतात पण अशा लोकांक तुमी नोटीस काडली आसा अशें लोकांक नोटीस काडटा चूक तांची इलेक्शन कमिशनान तांकां क्रायटेरिया दिलो ना स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसरान कोणा नोटीस काडप आनी कोणा नोटीस काडप ना ती इफ आय हॅव नॉट वोटेड फॉर कंटिन्युअसली फॉर 3-4 टायम्स हाऊ डज दॅट बार मी फ्रॉम वोटिंग फॉर द 5th टायम कशें तो पांचवे खेपे वोट करपाक कोण बार करपाक शकता आय एम अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आय वोट वेनेवर आय वॉन्ट You cannot tell me. Moreover, in this election, ZP election, there was choice नाशिल्लो कितें म्हणटाले तेका नोटा choice नाशिल्लो. So many people those earlier ताका choice आसतालो नोटाचो म्हणजे आपल्या हातूंत भितर कोण नाका म्हणून लोक नोटाचेर मारताले. So why should there be compulsion as a नागरीक म्हणून तुवें वोट करपाक जाय हें मान पूण तूं कंपल्सरी करपाक शकना कोणाक पोटा पाण्यार लागून लोक भायर आसात तो 30-40-50 हजार म्हणून वोटिंगार येतलो कित्याक जेन्ना सामकें ताका गरज दिसता की आपल्याला येवपाक जाय तेन्ना तो येता खूबदां पूण अशें न्ही की एवरी टायम तुमी ताका येवपाक जाय हें बंधन घालपाक शकना आनी एज लॉंग एज इज सिटीजन ऑफ दीस कंट्री ही इज अ इलेक्टर आनी ताका वोटींग मेळपाक जाय. आता तुमी निर्वाचन जो ऑफिसर आसा इलेक्शन ऑफिसर आसा ताका मेळटले का कितें आमी आतां तांकां वचून मेळटले आनी तांचे कडेन आमची ही कंप्लेन आमी दाखल करतले आमी विचारतले तांकां एक्झॅक्टली वॉट इज दीस वॉट इज द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी जेंकां ही नोटीस आयले ती हें आमी तांकां विचारतले आनीक ताजे नंतर आमी फुडली आमची हें ठरयतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.